तमिळनाडूच्या शहरांत दर्या कुशीन एका हळ्ळेंत इश्टीक पोडली सर्गी राणी आंकवार सायबीणे वेलंकणीच्या गावांत मिनीन जेजू घेवन हातांत दर्शन दिलें आमच्या सर्गीच्या आवयने तमिळनाडूच्या शहरांत दर्या कुशीन एका हळ्ळेंत इश्टीक पोडली सर्गी राणी आंकवार सायबीणे वेलंकणीच्या गावांत मिनीन जेजू घेवन हातांत दर्शन दिलें आमच्या सर्गीच्या आवयने वेलंकणी माता पाठी दिता लाखो लाखांनी लोक जमता तिच्या चरणाक सर पडता वेलंकणी माता भलायकेची माता संसाराच्या लोकांच्यो गरजो सुदर्शिता भलायकी नाकलेल्या भलायकी पाठी दिता लाखो लाखांनी लोक जमता तिच्या चरणाक सर पडता हुस्को तिका संसाराचो हासोना तिच्या भक्तांचो देवाची आवय तरी पूण ती कितली मोवाळी करोड करोड लोकांचो बरवोसो ती सर्गीचो पातयेल्ल्या भक्तांतय ती सदां दयाळी हुस्को तिका संसाराचो हात सोडना तिच्या भक्तांचो देवाची आवय तरी पूण ती कितली मोवाळी करोड करोड लोकांचो बरवोसो ती सर्गीचो पातयेल्ल्या भक्तांतय ती सदां दयाळी वेलंकणी माता भलायकेची माता संसाराच्या लोकांच्यो गरजो सुदर्शिता भलायकी नाकलेल्या भलायकी पाठी दिता लाखो लाखांनी लोक जमता तिच्या चरणाक सर पडता वेलंकणी माता भलायकेची माता संसार मोगाच्या वक्ताडी कीर्तनकारांनो तसेच आमच्या सर्व वेळांगणी मायाच्या भक्तीगणांनो तुमच्या सर्वांच्या नावान हांव आज हांगासर हांव मातनी उपाध्याय कार्यदर्शी आनी धर्मी भयणी सहाय्य पाद्र्याक आनी आमी सगळे पिळगेच्या नावान आमी तांकां आज सन्मान करता आमच्या पिळगेचेक हे बेंगळुरूचो 8 दीस जाल्या उपरांत पयले फावटी हांगासर प्रवेश जावचे तांकां आमी इतले पयस हांगासर येवन ह्या फेस्ताक आयिल्ल्या खातीर भोव संतोश आसा आमची सगळी पिळगेज आनी भक्ती तांकां आमी आतां सन्मान करता तमिळनाडूच्या शहरांत दर्या कुशीन एका हळ्ळेंत इश्टीक पोडली सर्गी राणी आंकवार सायबीणे वेलंकणीच्या गावांत मिनीन जेजू घेवन हातांत
दर्शन दिले आमच्या सर्गींच्या आवयने तमिळनाडूच्या शहरांत दर्या कुशीन एका हळ्ळेंत इस्तीक पोडली सर्गी राणी आंकवार सायबीणे वेलंकणीच्या गावांत मिनीन जेजू घेवन हातांत दर्शन दिले आमच्या सर्गींच्या आवयने वेलंकणी माता भलायकेची माता संसाराच्या लोकांच्यो गरजो सुदर्शिता भलायकी नातलेल्या भलायकी पाठी दिता लाखो लाखांनी लोक जमता तिच्या चरणाक सर पडता वेलंकणी माता भलायकेची माता संसाराच्या लोकांच्यो गरजो सुदर्शिता भलायकी नातलेल्या भलायकी पाठी दिता लाखो लाखांनी लोक जमता तिच्या चरणाक सर पडता हुस्को तिका संसाराचो हासोना तिच्या भक्तांचो देवाची आवय तरी पूण ती कितली मोवाळी करोड करोड लोकांचो बरवोसो ती सर्गीचो पातयेल्ल्या भक्तांतय ती सदां दयाळी हुस्को तिका संसाराचो हात सोडना तिच्या भक्तांचो देवाची आवय तरी पूण ती कितली मोवाळी करोड करोड लोकांचो बरवोसो ती सर्गीचो पातयेल्ल्या भक्तांतय ती सदां दयाळी वेलंकणी माता भलायकेची माता संसाराच्या लोकांच्यो गरजो सुदर्शिता भलायकी नातलेल्या भलायकी पाठी दिता लाखो लाखांनी लोक जमता तिच्या चरणाक सर पडता वेलंकणी माता भलायकेची माता संसाराच्या लोकांच्यो गरजो सुदर्शिता भलायकी नातलेल्या भलायकी पाठी दिता लाखो लाखांनी लोक जमता तिच्या चरणाक सर पडता लाखो लाखांनी लोक जमता तिच्या चरणाक सर पडता लाखो लाखांनी लोक जमता तिच्या चरणाक सर पडता
दाराची राणी तुझी मुजोती बोली आमची दुका घोरुणी दागून सोर्गीची वेणी दागून सोर्गीची वेणी
mai che dentro gena wakanda tu ga sogloga ai zami magon kailya mai gal tu jembesa Velancani sai Ais tu japaya suri Viswasana yawami Mai ai kamchi magni Velancani sai Ais tu japaya suri Viswasana yawami Mai ai kamchi magni Avuntu te altara Besa un galduri corabia White week na amchiniva Mai di tu zoada Velancani sai Ais tu japaya suri Viswasana yawami Mai ai kamchi magni Velancani sai Ais tu japaya suri Viswasana yawami Mai ai kamchi magni Surg sansara chirani Tu ce muso ti puri Amchi tu kankoruni Dagun surgi chimeni Dagui surgi chimeni
तमिळनाडूच्या शहरांत दर्या कुशीन एका हळ्ळेंत दिश्टीक पोडली सर्गी राणी आंकवार सायबीण वेलंकणीच्या गावांत मिनीन जेजू घेवन हातांत दर्शन दिलें आमच्या सर्गीच्या आवयन तमिळनाडूच्या शहरांत दर्या कुशीन एका हळ्ळेंत दिश्टीक पोडली सर्गी राणी आंकवार सायबीण वेलंकणीच्या गावांत मिनीन जेजू घेवन हातांत दर्शन दिलें आमच्या सर्गीच्या आवयन वेलंकणी माता भलायकेची माता संसाराच्या लोकांच्यो गरजो सुदर्शिता भलायकी नातलेल्या भलायकी पाठी दिता लाखो लाखांनी लोक जमता तिच्या चरणाक सर पडता वेलंकणी माता भलायकेची माता संसाराच्या लोकांच्यो गरजो सुदर्शिता भलायकी नातलेल्या भलायकी पाठी दिता लाखो लाखांनी लोक जमता तिच्या चरणाक सर पडता हुस्को तिका संसाराचो हासोना तिच्या भक्तांचो देवाची आवय तरी पूण ती कितली मोवाळी करोड करोड लोकांचो बरवोसो ती सर्गीचो पातयेल्ल्या भक्तांतय ती सदां दयाळी हुस्को तिका संसाराचो हात सोडना तिच्या भक्तांचो देवाची आवय तरी पूण ती कितली मोवाळी करोड करोड लोकांचो बरवोसो ती सर्गीचो पातयेल्ल्या भक्तांतय ती सदां दयाळी वेलंकणी माता भलायकेची माता संसाराच्या लोकांच्यो गरजो सुदर्शिता भलायकी नातलेल्या भलायकी पाठी दिता लाखो लाखांनी लोक जमता तिच्या चरणाक सर पडता वेलंकणी माता भलायकेची माता संसाराच्या लोकांच्यो गरजो सुदर्शिता भलायकी नातलेल्या भलायकी पाठी दिता लाखो लाखांनी लोक जमता तिच्या चरणाक सर पडता लाखो लाखांनी लोक जमता तिच्या चरणाक सर पडता लाखो लाखांनी लोक जमता तिच्या चरणाक सर पडता Ai, ai,
संतोषपणी आज काळजाल तुझ्या आणि उपकारी पाया म्हणा एक भवरती परजा जावन वेल्लांकणी मायाची 35व्या वर्साची वार्षिक परब संभ्रम ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्ल्या सर भक्ती कानो सैऱ्या दैऱ्यानो आनी फिरगतगारांनो तुमकां सर्वांक ह्या दिनवसण्या बलिदानाक मोगाचो येवकार मागता. वेल्लांकणी सायबिणीच्या भक्तीपणाच्या आरंभा विशयान 2 फावटी मोरी प्रसन्न जाल्ली संगत आमकां कळोवन येता. पयली 16व्या शतमानाच्या आखरेक आनी दुसरी 17व्या शतमानाच्या सुरवेर. पयल्या फावटी दूतालस्करच्या नागपट्टणम शाराच्या एका हिंदू भुरग्याक तो रुका मुळान विशय घेत आसतना वाऱ्या वादळान एक परजळीत उजवाडा मध्ये आपल्या हातान भुरग्याक घेवन दिश्टीक पडटा आनी आपल्या बाळकाक थोडे दूद दिशी गी म्हूण विचारलेंच भुरगो संतोशान दिता आनी तितल्यार ती दिश्ट नापयस जाता. भुरगो येवंक तोडो केल्ल्याक धणी रागार जावन भुरग्याक बेश्टयतना विचित्र म्हणल्या बरी दूद घडयेन आयदनान सोडून आयले. गजाल आयकलो लोक स्त्री दिश्टीक पडल्या जाग्याक धांवून येता. त्या तळ्याक आजुनी मोरयेचे तळे म्हूण नांव पडलां अशें वेल्लांकणी मायेचें भक्तीपण लोकांच्या काळजांनी पाल येता. थोड्या वर्सां उपरांत ती सर्गींची माय नाडू तिट्टू म्हणल्या जाग्यार ताक विकतेल्या एका आंधल्या हिंदू भुरग्याक तो रुका मुळान बसून आसल्या वेळार सुर्याच्या किरणावरणी चड परजळीक एक उजवाड पळोवन भियेल्ल्या ताका त्या उजवाडान एक सोबीत परजळीक स्त्री आपल्या हातांत एका भुरग्याक घेवन दिश्टीक पडटा आनी आपणाक इल्लें पियोंक दी म्हूण मागोवन हो जागो म्हज्या भुरग्याच्या बरेपणा करचे खातीर हांवें विंचून काडला. नागपट्टणमाक वचून तांच्या एका कातोलीक मानेस्ता कडेन एक इगर्ज बांदयची म्हूण सांग म्हूण तिळशितना भुरग्यान सुरवेर बेजाराई दाखयले तरी मोरयेच्या आदेशा प्रमाणे तिची खुशी जारी करूंक मोन केल्लेंच तक्षण भुरग्याच्या पांयांक नवे त्राण भरले. ह्या आजापा वरवीं मोरयेचेय लोकांचो भावार्थ आनी पातयेनी सडली आनी तिका आरोग्य माता वा भलायकेची माय म्हूण उलो करूंक सुरू केलें. 17व्या शतमानांत एक पोर्तुगीज तारू चीनातावन सिलोणाक पैन करतना भिरांकूळ वादळाक सांपडतना देवान मात्र असल्या अनवरांतले बचाव करियेत म्हूण हे नावीक समजतात आनी दिंब्याचेर सरपडोवन मोरयेक दर्याच्या निकेत्राक उलो मारतात. बेगीनच वादळ थंड जाता आनी तारू वेल्लांकणीच्या तडीर वंद जाता. वादळांतले तांकां राखून व्हेल्ल्या खातीर कोपेलाक रिगोवन मोरयेचो उपकार ते भोवतात आनी थंयसर आनीकी एक विस्तार इगर्ज बांदयतलो आनी आल्तार सोबयतलो म्हूण मोरयेक ते भास दितात आनी फुडल्या वर्सा ती भास जारी करतात. आज आमी मोरये बरी देवाच्या उतराक पाळो दिवया, मोगा मैपासाची जिणी जियेवया म्हणलो संदेश नियालता. मोरी बरोशान जियेल्ली महान स्त्री आपल्या जिविताच्या संदिग्ध परिस्थितींत धैर्य साडिनासता, निराशी जायनासता देवाचेर संपूर्ण पातयेनी दवरून धैर्यान आनी बरोशान देवाच्या कुशेक कल्तिमान घाल्ली आदर्श राणी. तिच्या मदते मारिफात आमकां साबारांक आत्मीक आनी लौकीक बरेपण जालां. मोरी जावन आसा मध्यस्थीन आमकां जेजू सरशी पावोवची आनी ताच्या उतरा प्रमाणे भवार्थान जिणी जिवंक मदत करची एक प्रेरकी. संवसार म्हणल्या उसांबोळ दर्यान आमच्या जिन्ने पयनार दर्या सुकूर जावन मोरयेन आमचे वयर उजवाड फांकयला. ह्या आमच्या सर्गी राणयेक वेल्लांकणी सायबिणीक आज आमी भक्तीन मान करया. तिच्या मदतीन आमच्या वैयक्तीक जिवितान, कुटुंबान, फिरगत कुटुंबान आनी ह्या परिसरांत लाभलेल्या उपकारा पासत
देवाक दिनवासिया तिचे बरी देवाची खुशी आमच्या जिणेंत समजोन मोगा माईपासाची जिणी जियेवन आमच्या जिविताची मेटा सोमकोंक गरज आसची कृपा तिच्या मदतीन फावो जावं दी म्हूण ह्या पवित्र बलिदाना वेळे मागया.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे शांती तुमच्या सोवे आसो मोगाच्या बाबा बहिणीनो जेजूच्या पवित्र काळजाची फिरगज वर काडी या फिरगजेंत आज वेळांगणी माता आरोग्य माता मोरी बरी भलायकेची आमची माय हिचे फेस्त आमी करता मोरये मायेक आमी मान करता आनीक मोरयेच्या देवाच्या उतरांक मोरयेन पाळो दिल्ले बरी आमी मोगान मोयपसान आमी जियोंक आमकां हें फेस्त उलो दिता मोगाच्या बाबा भयणीनो दोन वस्तू मोरये परी देवाच्या उतराक पाळो दिल्ले बरी मोरयेन आनी मोरयेन म्हळें सदांच तुजी मुजे ते खुशी जावं दुसरें मैपसान आमी जिवोवया मैपसान ताळमे वय मोगाच्या बाबा भयणीनो मोगान मैपसान आनीक पेल्याक मानान आमी जिवोवया मोरयेन तेंच केलें तिच्या जिणयेंत उलो दितना म्हजो पूत तुमकां कितें सांगता तें करा हे फेस्ताक आमी तयार जावन ह्या मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना मोगाच्या भावा भयणीनो एक घडीभर आमी चिंतया मोरये माय बरी म्हजी जिणी जावन आसा गी देवाक आनी पेल्याक मोगाची कुटुंबांत समाधानाची आनी मोगाची पेल्याक सहाय करची आनी तांच्या कश्टान पावची आमी केल्ल्या पथका खातीर सौम्य कडचें बक्षणे आमी मागया हांव पथकी आणि तुमकां भाव भयणो उजगड्या उत्सर सुद्दां मनाची तोंडां उत्सरून वायट कर्मांनी बरी सोडून आमी जायतीं पथकां केल्यान उसो उपरांत
मुसवळा प्रात या सर्व संकांवले सगळ्या देवता आणि भक्तां आणि तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करो आनी आमची पदकां बगसून आमकां सस्तेच्या जिविताक पावो. प्रार्थोया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, प्रामाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय. तुका फावत असलें बिडार आमी जावच्याक तुजे कुशे प्रमाणे जिवंक आमकां आदार दी. या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्तेच्या सस्ना.
सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप. तुजे मुखार ताणें उजो आनी उदक दवरल्यात. खंयचें तूं विंचताय ताका हात घाल. मनशा मुखार जिवीत आनी मरण आसात. खंयचें तो विंचता तें ताका मेळटले. सर्वेस्पराची जानवाय बोव व्हड. तो पदवेन बळवून आनी सगळे पळयता. ताची बिरांत धरतेल्यांचेर ताचे दोळे आसात आनी मनशाची हेरेक करणी तो जाणा. खोटो जावंक तो कोणाकच फरमायना. पाता करूंक तो कोणाकच परवानगी दिना. देवाचे उतर. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळता ती भागी. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळता ती भागी. कांता विंचिणयेन सर्वेस्पराचे धर्मशास्त्र पाळता ती भागी. ताची नियमां विश्वासान पाळून सगळ्या काळजान ताका सोदता ती भागी. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळता ती भागी. तुझे कायदे आमी सत्रायेन पाळूंक जाय म्हूण तुवें ते परगट केलाय. तुजे कुशेक पाळो दिवंक म्हजे पांय. म्हजी साल सदां स्थिर आसो. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळता तुझ्या सक्रांक दया दाखय. तेद्वा जिवंत आसून तुझे उतर हांव पाळटलो. म्हजे दोळे उगड. तेद्वा तुझ्या धर्मशास्त्रांची अद्भुतां हांव नियाळटलो. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळता तुझ्या नियमांची वाट म्हाका दाखय. सर्वेस्परा आखेर पर्यंत हांव त्या वाटेन चलतलो. तुझे कायदे पाळू म्हाका शिकय. खऱ्या काळजान हांव ते पाळटलो. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळता ती भागी. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळता ती भागी. साम पावलान कोरिंतकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, तरी पूण संपूर्ण कायलीक पावलेल्या मदें आमी जन्मांची उतरां उलयता. पूण ही जन्माय सोडून वेच्या ह्या कालाची न्ही, वा पाडो जावन वेच्या ह्या कालाची अधिकाऱ्यांचीय न्ही. आमी उलयता ती देवाची जन्माय येदूल पर्यंत लिपून आसलेलो ताचो कूट. संवसाराच्या आरंभा आदीन देवान आमचे महिमे खातीर येवजिल्ले तसुल्लो. संवसाराच्या अधिकारा मदले
कोणाकच तो कलीत नातलोलो. तांकां कलीत आसलो जाल्यार महिमेच्या देवाक ते कितेंच कुर्सार मारते नात. पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा, दोळ्यांनी पळोवंक ना, कानांनी आयकूंक ना, मनशाच्या काळजांत रिगूंक ना. कितें सकट देवान तयार करून दवरला म्हूण आपणाचो मोग करतल्याक. पूण आपल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमकां हो संगती उगडापे केल्यात. कित्याक पवित्र आत्मो वस्तूची देवाची गुंड संगतीची लेखून सोदना करता. देवाचें उतर. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सामतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. जेजूनु आपल्या आशिसांक म्हळे, शास्त्रे आनी परिजवांचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गींच्या राजांत रिगचिनात. आमच्या पुर्वजां सांगिल्लें तुमी आयकलां, जिवेशी मारी नाका. जो कोण जिवेशी मारता ताका निती सभेच्या जडतेक उबो करी जाय. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण आपल्या भावाचे रागा रावता ताका निती सभे मुखार हाडी जाय. प्रद्वार करी नाका म्हणून पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण खोटे आशेन एका स्त्रियेचे दिश्ट लायता ताणें आपल्या काळजांत तिचे कडेन प्रद्वार करनी जाला. पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां, सापोत घालून दिल्ले उतर मोडी नाका. आनी सर्वेस्परा मुखार आन घालून बसायलेले फारीक कर. पूण हांव तुमकां सांगता, सापोत घालचोच न्हय. तुमचे उलोवणे जाय वाय वा न्हय. हाचे प्रास सडीत कितेंय आसल्यार तें देमसारांतावन येता. देवाचे उतर. मोगाच्या बाबा भयणीनो, वेळांगणी माय,
हिचे फेस्त आज आमी करता. हांगासर जेजूच्या पवित्र काळजाक भेटोवन दिल्ल्या ह्या इगर्जेन सादारण कालाच्या 6व्या आयतारा पयले थोडे विशय आयच्या वाचपा विशयांत आयताराच्या तुमचे कडेन उलोवंक हांव आशेतां. आयच्या पयल्या वाचपांत सिराकाच्या बुकांत जावन विसरले पोरण्या तेस्तामेंतांत जावन आमी आयकले तुजे मुखार ताणें उजो आनी उदक दवरल्यान खंयचें तूं विंचताय ताका हात घाल. मनशा मुखार आसा जिवीत आनी मरण. खंयचें तो विंचता ताका तें मेळटलें. मोगाच्या बाबा भयणीनो, उजो आनी उदक दोनी वस्तू गरजेच्यो आमकां. दोनी आमी उपेगिस्ता. पण खंयच्या वेळार खंयचे आमी विंचता ते आमचेर ओंदोन आसा. बरें आनी वायट उदकी आमी विंचेत आनीक उजोय आमी विंचेत. उजो नाश करता वय उदक जिवीत दिता पूण उदकी नाश करी येता. आमी म्हणटा उज्या मुखार वाऱ्या मुखार आनीक उदका मुखार कोणेंच मुखार रावंक जायना. आमच्या जिणेंत आमी तें कितें विंचता तें आमचेर ओंदोन आसा. कितें आमकां बरें कितें आमकां देवान दवरलां देवाच्या नियमा प्रमाणे विंच आमचो कायदो जावन आसा. पूण आमी कितें करता? आमी आयकले प्रमाणे जिवीत आनी मरण आमच्या मुखार आसा. आमकां जियेचय पूण आशा आसा. मरण आमकां पयस घालूंक आमी पळयता. पूण हांवें हांगासर आमच्या कुडीच्या मरणा विशयांत मात्र उलोवचें न्ही, कुडीच्या जिविता विशयांत मात्र उलोवचें न्ही, आमच्या सस्तीक जिविता विशयांत मरणा विशयांत तें ओंदोन आसा म्हजेर आनी तुमचेर. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी खंयचेंय बरें करूंक वेतना आमी जिवीत सोदता. आमी मोग करूंक येतना पेला कुमो करूंक वेतना आमी तो जिवीत सोदता. जर तर आमी कोणायच्या विशयांत वायट चिंतता, वायट आशेता, वायट करूंक वेता, आमी करता चिंता मरण. वय पातक आमी करता आसतना आमी विंचता मरण. आमी बरें करूंक चाकरी करूंक वेता आसतना आमी आमी आशेता तें जिवीत. आनी त्या देखून सिराकाचें पत्र आमकां सांगता मरण आनी जिवीत तुज्या हातांत आसा. मरण आनी जिवीत देवान तुमचे कुडीचे मुजेर ओंदोन ना. हांव जल्मला देवाच्या त्या कुशे प्रमाणे
जिवे देवातावन येता मरण कुडीचे खंयच्या दिसा येता तें कोणूच नेना पूण जाल्यार आमचे जिवीत देवाच्या हातांत आसा म्हणलें आमी चिंतून पळय जाय पूण तें देवाच्या हातांत आसतना तेंचे आमी तें विंचता बरें कर या वायट कर तें आमी उडास दवरया आनी त्या देखून मोरये मायन म्हणलें म्हजो पूत तुमकां कितें सांगता गी तें करा आमच्या सोम्यान आमकां कितें सांगलां सगळ्याच्या जिवितांत त्या पवित्र पुस्तकांत देवाचो आनी पेलाचो मोग करो आनी तो आसा चर उपदेश आटापून म्हणून ताणें सांगल्यात तो बरें करीत वता आसतना सगळ्यांक गूण करत वता आसतना सगळ्यांक आशिर्वाद दिवन वता आसतना ताणें देवाची खुशी ताच्या जिणयेंत पाळली मोगाच्या भावा भयणीनो आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकलें त्या कोरिंत घरांक सां पावलून बरयल्ल्या त्या वचपांत संवसाराच्या आरंभा आदी देवान आमचे खातीर येवजिल्ले तसलो जाल्यार मैजेच्या देवाक तें केदींच कुर्सार मारते नात दोळ्यांनी देखून ना कानांनी आयकूंक ना मनशाच्या काळजांत रिगोन ना कितें सकळ देवान तयार करून दवरला म्हण आटापचो मोग करतल्यांक वय आमी देवाचो मोग केल्यार कितें सकळ देवान आमकां तयार केला आनी दवरला आमी नेणाव मोगाच्या भावा भयणीनो आज मोरये मायक आमी मान करता आसतना हे आमी उडास दवरूंक जाय मोरये मायेन देवाचो मोग केलो जेजूचो तेच्या पुताचो मोग केलो कित्याक देवाची खुशी तिणें तिच्या जिणयेंत पाळली आयच्या त्या ल्हानशा त्या वांजेलांत आमी कितें आयकलें नियमशास्त्र ह्या प्रावादीचें उतर रद्द करूंक हांव आयला म्हूण तुमी चिंत नाकात रद्द करूंक न्हय तें संपूर्ण करूंक हांव आयलां नियमशास्त्रांतले एकच एक अक्षर ह्या तिबो पुसून वेसो ना आमी चिंतचे आसा थोडे फावटी जेजून सांगिल्लें सर शिकयिल्लें सर पोरण्या तेस्ता विरोध म्हणून फारिझेव त्या खातीर ताका हिडचूंक लागले ताका कुर्सार मारूंक कारण जालें पूण सोम्यान शिकयिल्लें तांकां समजूंक ना तो स्वामी म्हणालो हांव तें संपूर्ण करूंक आयलां पोरण्या तेस्ता येदोळ मुसोर तुमकां शिकयिल्लें हें पूण हांव तुमकां सांगता हर एक फावटी तो म्हणालो हांव तुमकां सांगता कित्याक ते दोळ मुसोर देवान मोइजे मुखार कायदे दिल्ले पूण त्या घडयेतावन मोइजे मुखांत न्हय चोस्सू आमचे मुखार येवन ताणेंच मनीस जावन आमकां ताचे उपदेश ताचे नियमा ताचे शास्त्र आमचे थंय ताणें वांटून घेतले आनी त्या देखून तो आमी म्हणटा संपूर्ण करूंक तो आयला मोगाच्या भावा भयणीनो एक तुमच्या मुखार दवरता
संपूर्ण करचें कशें म्हळ्यार आमी आयकलां पोरण्या तेस्तामेंतांत दोळ्याक दोळो कानाक कान एका आंगाच्या बागाक आनी एक बाग पूण हांव तुमकां सांगता कोणेय तुका वायट केल्यार ताका 10 वाट्यांनी पाटी दी तुजो दोगलो विचारल्यार तो 2 ताका पाटी दी एक मैल तुका येवंक सांगल्यार तो 2 मैल हांव वचू तुज्या पोल्याक कोणें मारल्यार आनी एक पोलो तूं दाखय तांकां प्राती तूं तेंच करूंक वचनाका मोगच्या भावा भयणीनो आयच्या दिसांनी आमी कितें पळयता पारीकपण दुसरें खंयचेंच न्हय मारेकार वायट तें आमी पळयता संवसारांत जावंक पुरो पॉलिटिक्सान जावंक पुरो सदांच्या जिणयेंत जावंक पुरो इगजमतेच्या कुटुंबांनी पारीकपण कुटुंबांतय कितलेशे फावटी ह्या दिसांनी आमी वाचलां पेपराचेर टीव्हीचेर पळयलां भुरग्यांनी आ बापूचो जीव काडचो भावान ह्या भयणींनी आ बापूचो जीव काडचो बायलेन ह्या घोवान एकामेकाचो जीव काडचो पारीकपण स्वार्था खातीर पयशा खातीर आस्ती खातीर पेल्याच्या अन्य मोगा खातीर मोगाच्या भावा भयणीनो या आमी उडास दवर जाय जेजू आयला संपूर्ण करूंक कित्याक आमी देवाच्या त्या मैपसान आमकां रचल्यान देवाचे बाग आमी जावन आसा एक दीस देवातय आमी एकवटूंक आसा आनी त्या देखून आमी संपूर्ण जाय मोगाच्या भावा भयणीनो आज आमी मान करता मोरये मायक प्रत्येक जावं मोरये मायक वेळंगणी माता हांव केदाळाय विचारचें आसा वेळंगणी माता लूर्द माता फातिमा माता आनी 1000 कडेन दुसरें नांव हर एका गांवांत ती मोरी दुसरी सगी वेळंगणी माता लूर्द माता फातिमा माता संवसारांत सगळ्यान कडांगूत आसा तांचे मदें व्यत्यास कितें पयले सुवातेर आमी उडास दवर जाय ती माता ती मोरी देवाची जेजूची माता आमची माता ती त्या मोरयेक त्या मायेक आमी खंयसर तिणें अजापां केल्यान खंयसर तिणें लोकांक ती भेटल्या खंयसर ती आजापां तिणें केल्यान त्या नांवान आमी तिका आपयता आनीक वेळंगणी माता आमी मिसाच्या सुरवेर तुमकां दिल्ल्या विशयांत आमी आयकल्ल्या प्रमाणे तुमकां विवारसला ते वेळंगणी माता थंय त्या भुरग्यांक त्या लोकांक थंय भेट दिवन कितें पुरा अजपां तिणें केल्लीं म्हणून आनी त्या गांवांत केल्ल्या वरवीं तिका वेळंगणी माता म्हणून नांव पडलें आमच्या भारतांत आनी प्रत्येक जावन सावथ इंडियांत ती आमकां मोगाची जावन आसा 1000 कडल्यान लोक ते वेळंगणी तामिळनाडाक येता
आनी आमच्या भुरगेजणी हांगा ते आमी तिका मान करता वेळांगणी माताक आनी हांगासर वर काडीत 35 वर्सां आदीं तिणें केल्ल्या त्या अजपा वरवीं तिणें केल्ल्या कुमके वरवीं तिणें दिल्ल्या भलायके वरवीं हांगासर देवा सावन सुरू जालें वेळांगणी माताक आनी त्या दीस सावन हांगासर सुरू जाल्लें देवा सावन मोरये मायेक आज व्हडल्या तरान आमी आचरता आनी तिका मान करता मोगाच्या भावा भयणीनो हें तुमकां सांगता आसतना तुमी जाणात ती घडिल्ली घडितां थंयसर त्या 1570 इस्वेंत वेळांगणींत ती त्या दीस सावन थंयसर ती अजपा घडोवन आसात कित्याक ही अजपा घडटात खंयच्या तरान आनी कित्याक खंयचेय अजाप घडीचे जाल्यार पवित्र पुस्तक तुमी पळया सोम्या कडेन कुर्डे तंटे पिडेस्त कोडकार सर आयले आनीक ताचे कडेन ताणी मागले दाविदाच्या पुता म्हाका गूण कर म्हाका दिस्त पाटी दी म्हाका सोलोंग कर अशें ताणी मागले आनीक जेजून तांचे कडेन विचारले सवाल खंयचे कितें सवाल ताणें विचारले तूं पातयेता येताय गे हांव हें करूंक शकता म्हणून वय सम्या हांव पातयेतां आनीक सोम्या ताचे तावन तो बावर्त ताणें ताणें उसारला उपरांत ताचे पातयेणी ताचे ती आसा म्हणलें तें आयकून तुजे कुशे प्रमाणे तुवें विचारलें तुका मेळो म्हणटा जेजू मोगाच्या भावा भयणीनो जर तर आमकां बावर्त ना आमी मागले देव दीत की दिनागी म्हणलें तो दुबाव आमकां आसा खंडीत जावन आमी मागले आमकां मेळना आमी म्हणटा दुबावाचें पात व्हड म्हणून वय कित्याक खंयसर दुबाव आसा ते आमी म्हणटा तो नीज देव गी या नीज देव न्हय गी म्हणून ताका सकत आसा गी ताका सकत ना गी म्हणून उडास आमी दवरूं जाय देव ससनाक आसलो सर ताणें रचला आनी सर ताचे तावन आयला आनी ताका खंयचेंच ताका सकत नातलें ना आनी त्या देखून आमी खंयचेय मोरये मायेक मुखांतर मागता आसतना या खंयच्याय सांता मुखांतर आमी मागता आसतना देवाक तें करूंक सकत आसा म्हणलें पयले सुवातेर आमी माग जाय दुसरें आमी माग जाय सोम्या तुजी खुशी जाल्यार हांवें मागलें म्हाका तूं दी तुजी खुशी जाल्यार आमी सदांच देवाची खुशी करूंक मुखार ये जाय न्हय म्हजी खुशी करूंक आमी कितेंय मागूंक पुरो पूण देवाक देव तो जाणा खंयच्या घडये आमकां बरें हे वायट म्हणून आनी आमी मागलें पातयेणेन खंडीत आज फाल्यां परवां तो दितलोच एक घडी तुमच्या मळा मुखार हांव दवरतां कालच एकल्यान म्हजे कडेन विचारले
25 वर्सां उपरांत हांव एक म्हज्या वळखीच्या मनशाक मेळ्ळो बेंगलोरान. आमी सांगता काम करना आसले हांव वीज सेवा संस्थेचे. आनी तो म्हणालो ताच्या त्या जिणेंत जाल्लें घडीत शिकपी तो व्हडलें बरें काम करना आसुल्लो. मादर तेरेजाक सांत मादर तेरेजाक तो भेटिल्लो. कश्टान ताच्या आसतना तो मादर तेरेजा कडेन वचून ताणें म्हणलें की म्हजी बायल हुशार ना, तिका कॅन्सर, पूण कितें करचें म्हणून हांव नेणा. हांवें CMC आस्पत्रेक वेल्लूर वेचें म्हूण चिंतलां म्हूण सांगलें. तिणें म्हणलें एक खंय. तो म्हणालो म्हजे कडेन वच पूण ती बरी जातली. मोरये माये कडेन माग, सदांच तेर्स कर आनी ती बरी जातली. मादर तेरेच्या उतरांचेर पातयेवन हांव गेलो. थंयसर ऑपरेशन जालें. डाक्टरांनी तिका दिल्ले 6 म्हयने. मोगाच्या भाव भयणीनो तो म्हणालो आज 21 इयर्स जातात आनी ती बरी भलायकेंत आसा. 6 म्हयने डाक्टरान दिल्ले आनी कशें ताच्या हातांत एक कोंत आसलें रेवडावन. आनी तो म्हणालो उठतना न्हिदतना हांव खंय वतना हें कोंत म्हज्या हातांत आसा. दिसाक 10-15 हांव रोजरीस तेर्स म्हणटा. वेळ आसतना मोरी देवाक हांव अर्घा दितां. मोगाच्या बाबा भयणीनो प्रायवंतो मनीस, शिकपी तो मनीस, तो कितें म्हजे कडेन उलयतलो तो जाण आसलो. ताका गाच्या खातीर तो म्हणनातलो. सदांच तो म्हणालो सदांच हांव ह्या प्रायर मिसाक येता देवाक अर्घा दिवंक. मोरये मायक मान करूंक हांगासर आयल्या. कितली मोरये माया मुखांत्र वेळांगणी माया मुखांत्र अजापा जाल्ली हांवें तुमच्या मुखार दवरयेत. पूण एक हांव उडास तुमकां दिता. मोरये मायेन सांगली काना नागरांत तें उतरां. कामागरांक तिणें म्हळें म्हजो पूत तुमकां कितें सांगता तें करा. मोगाच्या भावा भयणीनो हांवें म्हळें मिसाच्या सुरवेर मोरये परी देवाच्या उतरांक आमी पाळो दिवया आनी मोगान मैपसान आमी जियोवया. मोरये परी देवाच्या उतराक आमी पाळो दिवया. मोरी पवित्र आत्म्या बरोवन तिणें सदांच देवाची खुशी केल्ली आनी ती म्हणाली म्हज्या पुताची कितें तो सांगता तें करा. आमी सदांच आमच्या जिणेंत कश्ट आनवरां आयिल्ल्या तोळ देव कितें आमकां सांगता, इगर्ज आमकां कितें सांगता, पवित्र पुस्तक आमकां कितें सांगता तें आमी उडास हाडूंक जाय. कितलेय लोक कितेंय आमकां सांगत पूण देव कशें आमचे कडेन उलयता आमच्या अंतस्करणांत. तो उलयता आमच्या अंतस्करणांत. त्या अंतस्करणाचें उतर आयकूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. आनी जर तर आनी तें आयकता खंडीत जावन देवाची खुशी आमी पाळटा आनी मोरये माये परी आमी जिवंक प्रयत्न करूंक जाय. मोरयेक मायेक कश्ट आसले. कश्ट सुरवेर दान आखेर पर्यंत तिच्या विशयान ती कोठे उलयल्ले. ती काय तिच्या पुताचो कश्ट पळोवन दुखां आयिल्ली पूण
ती पाटी सोरोंक ना. देवाची खुशी जावं ती म्हूण तिणें म्हणलें आनी तेंच आज आमी करूंक जाय. मोगाच्या बाबा भयणीनो, ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवंक वेळांगणी माता आमच्या भलायकीच्या माताक आमी बरें करतना कडेक आमी म्हणचे भलायकी. आमी चिंतचे आसा भलायकी खंयची? कुडीची गरजेची आमकां. पूण आमी चिंतूंक पडना आत्मीक भलायकी, मानसीक भलायकी ही गरजेची. कुडीच्या भलायकेची चड आत्मीक भलायकी गरजेची. आत्मीक भलायकी कुडीची कांय कसळ जाली हांव डाक्टराडे धांवता, या कशेंय गले वचून वखद काण घेता. पूण आत्मीक भलायकी जातना कितले कश्ट हांव काडटा. पातकांत हांव पडटा आसतना, पेला कडेन रागान हांव वाचता आसतना, पेगले उलय नासतना हांव वाचता आसतना, कितें सूख हांवें केल्लें व्हड म्हज्या कामांत हांव कशें चलता. आत्मीक भलायकी मोरये मायन आमकां पाव जाल्यार आमी बऱ्या आत्मीक भलायकेनी आसूंक गरज. आमी मोरये मायेचे भलायकेचे माये कडेन मागता आसतना आमची आत्मीक बरी भलायकी आसूं की आमी प्रयत्न करीत जाय. आमेन. उबे रावा. आमचो भावार्थ आमी उसारुया. एकाच देवाक सत म्हणटा. बापाच्या सैवासो त्याच्यावर विसरूच केल्या आम्हा मनुष्या बसो आणि आमचे सर्वणे बसो सर्गात आवतो देवलो आणि पवित्रात्म्यावरवी आमकां नेचे उदारी त्याने पोट घेतली आणि तो मनीस जालो आणि आमचे बसो पोंस पिलाताकार ताका कुसार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसले आणि ताका निके पिलो आणि पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवंत जालो, सर्गात चडलो आणि बापाच्या उजव्याक बसला. जियांची आनी मेल्यांची मुर्सुबी करूं वैभवान तो परतून येतलो आणि ताचे राजवटीर शेवट आसना. आणि पवित्रात्म्या सत म्हणटा, ईश्वर आनी जीव दाता तो बापा आनी पुता ताव निपसला. बापा आनी पुता बराबर ताका समस्तको नमस्कार आनी महिमा होवो. प्रवादेवरवी तो उलयलो, एकेच पवित्र कथोलीक आनी दंतवरवी स्थापिल्ले देव सभेक सत म्हणटा, पदकाच्या उकसणे खातीर एक पवित्र आसा म्हूण म्हणटा आनी मेल्ल्याच्या पुन्हा जिवंतपणा आनी संसांच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. भावार्थाची मागणी. सर आमच्या गरजा बसत आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरया. प्रत्येक जावन शांती समाधाना खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या इगर्जेंत आनी ह्या संवसारांत. बापा, पुवी सभेच्या सर मुखेल्यांक तुज्या कृपेन भर. क्रिस्ताची जन्वाय आपणाव तांकां मेळिल्ले मिसांव धैर्यान परगट करूंक, तशेंच पवित्र सभेचेर अनवरां येता आसतना क्रिस्ती लोकांक फुडें व्हरूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या भारत देशात सौर धर्मामध्ये भाऊबांधपण आसा कर. राजकीय फुडाऱ्यांनी प्रामाणीकपणी लोकांची सेवा करूंक, दुबळ्या धाकट्यांच्या उदरगते खातीर वावरूंक,
सतानितीचे राज स्थापीत रुपीत करूंक तांकां तुजी मजत पाठय म्हूण मागता मागता आमी आमच्या सगळ्या पिरगेज कुटुंबा पासत आमी एरियेंतल्यांनी प्रत्येक जावन गोवलीक परिशद संघ संस्थेच्या सरसांद्यांनी पिरगेचे बरेपण पळोवन आमची पिरगेज आत्मीक आनी लौकीक रितीन वाडावल जावंक जीवन समुदाय बांदूंक वावरीशे तशेंच आमचे मदें मोग गौरव आनी भाऊबंदपणाचो स्पिरीट आसा करूंक पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आमकां बर म्हण मागता बाबा आमचे मागणे ऐक. आमच्या फिरगजेच्या आनी भक्तिकेच्या अभिवृद्धी खातीर आदार दिवचे सर दानी आनी हिताचिंतकांक तुज्या मोगान बोर. फिरगजेचे आनी भक्तिकेचे बरेपण पळोवन उदार मनान कुमो करच्या आमच्या सर दानींक 100 वांट्यांनी बेसांव पडटय. परगांवांत वावर करतल्या सर आमच्या भावा भयणींक तांच्या दिसपरत्या जिवितांत दादोसकाय आनी तांच्या एकसुरपणान तुजो सांगात फावो कर. तांकां सर्वांक बरी भलायकी मतीचे सुख समाधान आनी तुज्या पुता जेजूचो मोग तांच्या जिणयेंत अनुभव करूंक आदार दी म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे ऐक. वेलंकांनी मायेक आमकां दिल्ल्या पासत आनी तिचे मरिपात आमच्या कुटुंबांनी जाल्ल्या बऱ्यापणा पासत तुका अर्गान दिता. आमी वेलंकांनी मायेचे भक्तिकांनी जशे तिणें तुज्या कुशे कल्तिमान घाली तशे आमी तुजी कुशी जाणा जावं जिवंक आदार दी. वेलंकांनी माये ते आमकां आसची भुक्त सोडून दी आनी तिचे मजतीन आमी जेजूचो करो पटलाव करूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. भुरग्याक समर्पिल्या ह्या वर्सा सर्व आमच्या भुरग्याक तुज्या पांयांतली समर्पित हांव. कुडीची आनी मोतीची बरी भलायकी तशेंच तांच्या शिकपाक अभिरुच फावो कर. तांणी तुज्या पुताचे वाटेन चलोवन ताचे बरी जन्मयेन आनी शाणेपणान वाडोवंक तांकां तुज्या उजवाडान बोर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे ऐक. घाल तुजो आशिर्वाद आयच्या ह्या एवकरिस्त प्राधान्या जावन आसच्या अधिक मनातीक दोतोर बर्नार्ड मोरास विश्रांत आर्चबिस्पांचेर आनी सहबेटोवणी केल्ल्या सर येसाकांचेर तांकां तूं राख आनी सांबाळ. जेजूच्या मोगाचो आनी सडवणेचो संदेश प्रसार करच्या मिसावांत तुजो आदार लाभून तुज्या सक्तेन तांकां बळवंत कर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे ऐक. मागता आमी ह्या येवकरिस्ताच्या आमेजा भोवती जोमो जाल्ल्या आम्हा सर्वा पासत ह्या येवकरिस्ता मुखांत क्रिस्ताचो मोग अनुभव करून तो आमच्या कुटुंबांत वाड्यांत समुदायांत परगट कर आनीकी बळादीक पिरगज कुटाम बांदून हाडचे वाटेन आमी सर्वांनी वावरूंक येवकरिस्तांत बोळ जडूंक आदार दी म्हूण मागता. आमची खासगी प्रार्थना उडासाक आमी हाडया. प्रत्येक तरान वेलांगणी माता आरोग्य माता तिचे कडेन आमी मागता आसतना उडास आमी हाडया. कोणी आमच्या कुटुंबांत बरी भलायकी नासतना आसा जाल्यार जावंक पुरो कुडीची मोतीची आत्म्याची. मोरी माय तांकां आपडोवन दी. तांचे खातीर विनाती करून दी तिच्या पुता कडेन. सर्गींच्या आमच्या बापा सर आमची तेसावां आमी तुजे मुखार दवरता. तुका कितें बरें म्हूण दिसता आनी कितें आमकां जाय म्हूण तूं आशेताय तें आमकां तूं फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी.
सांचे पावचे भेटतां ते उंड्या वायना सवे वचन सोपून तुझ्या कुरवावयले जीवनाचे त्या फुला सारखे फांत्यार फुलोन सांचे पावचे भेटतां ते उंड्या वायना सवे वचन सोपून तुझ्या कुरवावयले भेटतां ते
तांबे उंड्या वायला सोवे वळसां सोबून तुझ्या उरवावयले जीवनाचे त्या फुला सारखे फांत्यार फुलोन सांजे पावचे भेटय तांबे उंड्या वायला सोवे वळसां सोबून तुझ्या उरवावयले कुसव्यांचे सूर मनशाचे संगीतले आवार बोलावेचे ताणे पोवीत केले समर्पणे आमचे उरूस तुझे सगळे फावो करून दिले पवित्रतेचे जीवनाचे त्या फुला सारखे फांत्यार फुलोन सांजे पावचे भेटय तांबे उंड्या वायला सोवे वळसां सोबून तुझ्या उरवावयले जीवनाचे त्या फुला सारखे फांत्यार फुलोन सांजे पावचे भेटय तांबे उंड्या वायला सोवे वळसां सोबून तुझ्या उरवावयले म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पद्योदार द्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा सर्वेस्परा ह्या भेटणे वरवीं आमचीं काळजां नितळ निर्मळ जावं आमच्या जिणेचे साल नवे जावं आनी तुजी खुशी पळोवंक आमकां गटाय मेळो ह्या परिसर्गीचें इनाम आमी जोडूंक फावो ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी सस्तेच्या देवा सौर काळी आनी सौर उतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें हांव कारमरेतान जल्म घेतलो कुर्साचें मरण सोसून सस्तेच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सस्तेचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सदां बरा सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Serve
बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी रचना तुजी रचना तुका वाखणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन सर जीव आनी पवित्रपण उपजता उदेंत ते तावन आसता पर्यंत तुका निर्मळ बडवणी करच्याक एक आशा परजा तूं जमयत आसाय देखून बापा कालतेपणी हें मागणें करता हांव तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्या ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या आपुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कुडा रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सुसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची. त्याच बरें जेवण जातास ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या सुसांक दिले आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यान सासणी कर्राचे रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारावतलें हे म्हज्या उडासा करात. बाबताचो गोट पर गाठुया. बापा आमचे सोडणे पसत तुज्या आपुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या आनंद बरेत पुनर्जिवंतपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण आमी ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हेंची वेत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन रगतान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बरो आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्म आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेले सस्नीक दान तो आमकां करो आनी अशें देवाच्या माये भोव भगेवंत आमकां मरियेच्या आनी भगेवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्त संगता तुवें विसरून काडलेल्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो तांच्या विनोन असो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बापा ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तुजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा लियो सौदव आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पीठ पावल आमच्या गोळी बापाच्या सांगाता ओवी सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी मुनियारा बराबर
तुझ्या पुतान सुचलेल्या तुझ्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळ्या परचे संगती ह्या संवसारांत वाटसुऱ्या तुझ्या पवी सभेक भावार्थान आनी प्रितीमोगान तेर कर. तुझे उजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयक. कनवळ्या बाबा संवसारांत शिपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजी इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपसान तुज्या राजन घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दादोशी जातल्या म्हण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ताचे उदेश सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन देर घेवन म्हणुया. आमच्या पासरीच्या तुझे नाव पवित्र सा, तुझे राज संपाय, तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर शिकलेल्या मुशिका तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळमेळ दिवं नाका. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रक्तलांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदां काल तुमचेय सवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सर सुभागी. सगळीं बसया. आतां कुमगाराचो वेळ. भक्तीन आमी कुमगार सेवया. हांगासर सुमार 20 मणियेरी कुमगार वांटलेली. त्या त्या जाग्याक आपण व्हरूंक आमचे गुरकार प्रतिनिधी आसात. ती त्या त्या स्थळाक तांकां आपण व्हरतली. थंयसर भक्तीपणान कुमगार सेवया. ಈಗ ಪವಿತ್ರ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಮಯ. ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು. ಬೇರೆಯವರು ನಾವು ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ.
तुझे जावं म्हाका दिला
विताच्या पुण्यान वर्गांत तुका सोडवंतारा जेजू तुका आळसाच्या पुण्यान सासणेची वितातारा प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, सर्गींच्या स्वादीक जेवणान आमचे बुकेल्ल्या आत्मे तुवें दादोसी केल्याय. आमचो खरो जीव सांबाळता आनी तें पोशण आमी सदांकाल आशेवंक निर्मी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव खांडवळेन आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालू आनी सोडून दिवची जाणवायची वळख तुमकां फावो करूं. भावार्थाच्या शिकवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या कर्णांनी तिरायेन वाडोवंक तुमकां कृपा दिवं. शांत समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तोच मोगाळ देव तुमकां आपणाची सोलोवन व्हरूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. वचून येयात. क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे
दयाक समेस्त बसया. तुमकां समेस्तांक वेळांगणी मायाचें बरें फेस्त मागता हांव. आमी हांगासर त्या बाद्र्या बसांव, फादर संतोश, फादर इवान आनी हांव, तशें आमच्या सर पिरगस गोळी परिशद आनी आमच्या सगळे पिरगसगारां सवें आयिल्ल्या सर्वांकी आमी बरें फेस्त मागता. वेळांगण मायाच्या सर भक्तिकांक गांवांत परगांवांत आसल्या सर्वांक पिरगसगारांक तशें हेर पिरगसगारांत आयिल्ल्या सर्वांक आमी बरें फेस्त मागता. व्हड्या संख्यान तुमी आयल्यात. म्हाका दिसतात भायर लोक भितर आसले दोरत्या वाड्यान भायर दिसता लोक आणकी येते आसात. देखून व्हडतो वेळांगणी मायक एक लोकांचो सागोरच वाळोवन आयला. कित्याक आमच्या जिवितांत व्हडती अद्भुतां तिणें केल्यान तुमकां सर्वांक हांव आयिल्ल्या सर्वांक बरें फेस्त मागता. वेळांगणी माय मारिफा देवाची विस्तार आशिर्वादां तुमच्या सर्वांचेर हांवें मागता. कोणीय आज वेचे न्ही. आज वेळांगणी मायेच्या ह्या फेस्ताच्या संभ्रमाचें जेवण आमच्या पिरगसगारांनी भोवा पुरबाय तरान तयार केलां. सगळी रात न्हीद कळोन ते इल्लें शेवल्यार तेंचे व्हडतें भलायकेचें वखात जायत. देखून दयेकन सर्वांनी जेवण शेवचें. आनी तशेंच हांगासर आमकां पिडेक वखात दिवंक आमच्या फादर मुल्लर्स होमिओपॅथी मेडिकल कॉलेज आनी आस्पत्रेचे डाक्टर आनी स्टाफ हांगासर आसात. हॉलांत धर्मार्थ मेडिकल कॅम्प तपासिलान तशेंच वखात आज धर्मार्थ. आज तुमकां धर्मार्थ वेळांगणी मायाच्या नांवान देखून दयाकन तुमी घेवयेत. विशेश जावन थोड्यांक मस्तो तेम थोडे खुंकली सुटाना होमिओपॅथी वखात आज तुमी घेतिल्लें खंडीत लागता. तुमी वचून तुमी करा. खंडीत जावन तुमकां बरेंपण जातलें. हांगासर तशेंच राखुणाचें स्टॉल आसा. आमचो फादर रुपेश आयला आनी YCS थंयसर स्टॉल दवरला भायर. राखुणाक तुमी आज तुमी तुमचो एड्रेस आनी दिलो जाल्यार तुमकां येता हप्त्यान घरा राखुणो येवन पावता. तुमी भायर तें स्टॉल आसा उडास दवरा. 1 तारीख मार्चाची 92 इसवी मनादी बाब लॉरेन्स मार्टिस बापानी ही भक्त हांगासर आराम केल्ली. 35 वर्सां हे पटीन जालीं आनी निरंतर वर्सान वरास ही भक्त सडत आसा. हांगासर आमचे आर्च बिस्प गोळी आमचे अदीक मानादी दोतोर बर्नार्ड मोरास बाप तांकां देवान दिल्लीं पुरा बेसांवाची वर्सां जाल्यात. पूण ते देवाच्या कृपेच्या बळान आजून तांचो ताळो पळया साल पळया आमचे निसडीत बरया. तांची सगळीं मिसांव देवान दिल्लें तांकां बऱ्या तरान करन आजून ते लोकांक सेवा दित आसात. पयस बेंगलोर तावन ते आयल्यात आनी ताच्या भावांनी हांगासर आपणाची मांडावळ तांकां केली. इल्ली वाट चुकली जाल्यार आमचे सगळे कार्यक्रम इल्ले मुखार गेले. देखून तांकां आज तांणी दिल्ल्या बुवा पुरबाय शिकोवणे खातीर आमी तांकां आभारी आसा. विशेश तांणी हांगासर येवन हांवें मीस पेटयल्ल्या खातीर आनी आमकां हांगासर बेसांव दिल्ल्या खातीर अदीक मानादीक आर्च बिस्पापानो तुमकां आमी आभार मानता. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर फाटल्या 3 दिसांनी तिर्दम चलोवंक कोमो केल्या. सहायक मानादी संतोष डिसोजा तशेंच वस्ते ह्या जाग मानादी बाबा इवांडी मेल्लो. तुमकां काळजांत उपकार बावडटा. हांगासर आज ही देवस्तुती एक अर्थ दिव म्हणले बरी बुवा पुरबाय तरान हांगासर ह्या जागा आयल्यात. आमच्या मोगान फादर सिरील पिंटो आसा थंय. हांगासर मिया पादावचे पयले विगार आनी 4 म्हयने हांगासर जावन ते विगार जावन मिया पादाक थंय सेवा दिताले. हांगासर आज आसात फादर सिरील पिंटो. तशेंच आसात फादर एडवीन पिंटो बाप आमच्या आर्च बिस्पाचे भयणीचे पूत बासो आनी ते हांगासर आयल्या मंजेश्वराचे विकार तांकां देव बरें करूं. तशेंच थंय आसा फादर रुपेश मारता राखण्याचो संपादक आयल्यात. हांगासर तांकां येवच्या आयतार आमी दोतोरच्या दिसा की ते हांगासर मुख्य ह्या प्रधान ह्या जावन आसतले तांकां देव बरें करूं. हांगासर आसात फादर आमचे फादर पिटर क्लेरिशिया पाद्र्याप बोळा इगेचे विगार. ते हांगासर ते वेळार येवन पावल्या तांकां देव बरें करूं म्हणटा. फादर ऑलवीन आसा ते पेरमोदेचे पोरुस वर्द म्हणले फ्रेश पाद्र्याप हांगासर आसा उबे राव पाद्र्याप. तांकां अभिनंदन पाठयता. तांणी आमच्या बेळा आसतना आमच्या इस्कॉलान शिकिल्ले तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर आसात फादर रावी ते कोडया हांच्या आसीसी प्रेसान ते वावर दितात आनी
ते म्हाका दियाकोन आसतना तांणी म्हाका सेवा दिल्ली मड्यान तेरांत आसतना. आतां तुमकां कापुचीन पाद्र्या तुमकां देव बरें करूं. हांगासर आसात आमचे फादर लुईस मारियादास, आमचे वसांगडी पिरगेजेचे ते विगार बाप. तुमकां थँक्यू फादर. आनी फादर आश्विन आसा होमिओपॅथी कॉलेज हांगासर आयिल्ल्या, तांचो असिस्टंट डायरेक्टरी हांगासर आसा, ते तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच भितर आमचे पाद्र्याप आसा, मुडीपूचे दोगी पाद्र्याप आसात. तशेंच आमचो उदय इस्कावचो आदलो हेडमास्टर फादर नवीन पिंटो आसा, आनी थोडे पाद्र्या भितर आसा, तांकांय देव बरें करूं. आनी आयल्या ह्या साकांकी धर्म भयणीकी आमी देव बरें करूं म्हणटा. फाटल्या 3 दिसांनी हांगासर तिजो मातनी आयिल्ल्या सर्व लोकांक देव बरें करूं. आयची देवस्तुती त्या बरी तरेन तयार करून अभ्यास करन, तशेंच आलता भुरग्यांक बरी तरबेती दिवन आमच्या आलतारी फुलां मांडून कुमक करून आलता सोबयल्या दोनूय गोंय सुपिरियर्स सिस्टर मोंती, सिस्टर शांती, तशेंच सांगात दिल्ल्या सर्व धर्म भयण्यांक देव बरें करूं. तशेंच फिरगल गोळी परिशद उपाध्यक्ष नवीन आनी कार्यदर्शी शोभा तुमी, आनी तशेंच आमचो 21 आयोगांचो संयोजक डॉक्टर स्टीवन, तुमी हांगासर सगळो दीस आनी रात वावुरते आसात. तुमकां देव बरें करूं. 13 वाड्यांचे गुरकार आनी पिरगल गोळी परिशदे सर सांदे आनी फायनान्स कमिटी सांदे विशेश जावन हांगासर वावरते, तांकां देव बरें करूं. आज सांजे सलच्या कार्यक्रमाची सगळी जबाबदारी घेतिल्ल्या कातूर सभे सांद्यांकी देव बरें करूं म्हणटा. आयचें कार्य जायचे तर सभा जाणां प्रायोजक आनी स्पॉन्सर दिलां, आमकां सांगात दिला. तुमकां समेस्त तांकां वेळांगण मेळ्याची विस्तार आशिर्वाद मागता. भोव सोबीत रितीन गायन करून ह्या संभ्रमा विशेष अर्थ दिल्ल्या गायन मंडळाच्या सांद्यांक आनी हाचे मुखेलपण घेतिल्ल्या साल्वादोर आनी लियो तुमकां देव बरें करूं. आनी सर सांद्यांकी देव बरें करूं. हांगासर लितुर्जींत भाग घेतिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटाना आलता भुरग्यांकी देव बरें करूं. इगर्जे वाठाराची नितळाय बंटिंग्स वावर आनी वाहन पार्किंग वेवस्था केल्ल्या कातोली सभे सांद्याचो उपकार बावडटा. तशेंच इगर्जेचो गोंटेर काडूंक आनी इगर्जे नितळाय करूंक कुमक केल्ल्या सर गुरकारांचो आनी सर फिरगजकारांचो उपकार बावडटा. हांगासर सर कामांची जबाबदारी घेवन नितळाय डेकोरेशन रांदूंक कुमक शिस्त सगळी वेवस्था सांबाळून कुमक केल्ल्या सर स्वयंसेवकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. कदलां बांदूंक कुमक केल्ल्या ICM सांद्यांकय देव बरें करूं. तशेंच कालच्या राती रांदपाक कुमक जावन रांदवय शिंदोवंक आयदनां धुवंक कुमक केल्ल्या सर फिरगजकारांक देव बरें करूं. हाचे संभ्रमी पुरुशांक अलंकार सत्र्यो धरूंक तशेंच भक्तिकांक फुलां दिवंक कुमक दिल्ल्या लिजन ऑफ मेरी सांद्यांक देव बरें करूं. फिरगेचे हेर संघटना जावन अशें ICYM YCS सोडलेटी आलता भुरगें संघ SVP कातोली सभा मुरयेची लेजन संघटना देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर कदेलां धरून कुमक केल्या ICM सांद्यांनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. YCS भायर स्टॉलांनी कुमक करतात. हांगासर दफ्तरांत क्लार्क जावन सेवा दिवच्या विनिता भलायकी ह्या दिसा बरी ना जाल्यार आनी बरी सेवा दिल्या ताका देव बरें करूं. हांगासर आंगोन वातयो विकूंक कुमक केल्ल्या आनी वातयो पालोवंक कुमक केल्ल्या समिती ह्या सांद्यांक देव बरें करूं. वेळांगणी माय फाटल्या दीस एका हप्त्यातावन तोळ कापाड न्हेसोवंक रंगळ सत्र्यो सांबाळचो वावर केल्ल्या हेनरी मोंतेरो दायगोळी हांगा कुमक केल्ल्या प्रज्वल जॉस्विन रिनल विजय हांकांय देव बरें करूं. हांगासर आमच्या घरांत वावर दिवच्या रिटाबाय आनी तिचो येजमा मावरीस तिच्या कुटुंबाय सांद्यां देव बरें करूं म्हणटाना रोजलीबाय आनी फेलिक्स हांकांय देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर हर एक दीस वावर करच्या फिलीप उजार हाकाय देव बरें करूं. गरजे तेगेत आमकां येवन कुमक दिवच्या रॉनी पाडा तशेंच राजेश पालंगिरी संध्या लिडिया डिसोजा सुनीता डिसोजा पावरू हांगासर तशेंच गॉडविन लोबो फेलिक्स लोबो जयप्रकाश आयवान हांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्या जागां जेवणाय मांडावळ करून कुमक केल्ल्या जोसेफ डिसोजा रुची केटर हाकाय देव बरें करूं. आज हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक रुचीक रांदवेचें जेवण तयार केलां. हाच्या फाटल्यान कळमी दिसता वावर दिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं. हांगासर कदेलांय मांडावळ केल्या ICYMाक तशेंच YCS ते फ्रेंड्स वर्काडी हांचे सर सांद्यान देव बरें करूं. हांगासर कातोली सभा आनी ICM सांद्यांनी स्टॉल मांडून हाडल्यान दयाकन तांच्या स्टॉलांक भेट दिवन तुमचो सहकार दिया. तुमच्या भक्तीन वेळांगणी मायाची हें क्षेत्र बेगीच पूर्ण शेत जावन परिवर्तन जावन देखून अंग्रेजच्या सोनवार सांजे जावच्या त्या नोवेनाकी येवंक तुमकां विनंती करता. मुखल्या हप्त्यांत हांगासर ICM वाराडो कार्य आसा. डिवायन रिदम म्हणलें ते येवच्या आयतारा 22 तारखेर सांजेर 4 वरां तावन राती 10 वरां म्हणसर ब्रदर प्रकाश येता. ब्रदर प्रकाश हांगासर ते मागणें चलोवन व्हरता देखून उगडास दवरा
आनी वराड्याचे सोर पाद्रे आपो आनी वराडे सर धर्म भयणी सांगाता म्हणून स्टेजीर कांतारा गांवचे तुमकां आनी तुमकां मेळटलें ते विशेश तरान भक्त आनी वराड्याचे आयचे सांदे मदें मदें नाटकुळे प्रदर्शन करतले आनी कांतारा एक्शन करून दितले देखून हे पारिस अपूर्व कार्यक्रम आमच्या आयशिवाय मांडून हाडला आनी वराड्याच्या आयशिवाय सांगाता हे डिवायन रिदम्स म्हणून येवचे आयतारा सांजे 4 वरां तावन रातीक 10 वरां म्हणसर हिलिंग सेशन आसतलें येया शेनच्या बुधवारा सकाळीं 8 वरां तावन शेनच्या बुधवार सकाळीं 8 वरां सांजे 4 वरां 2 मिसां आसात मिसार सिन्स घालतले हांव त्या दीस 14 वर्सां वयल्यांक मास्क हांव काडून व्हरलां आनी जिन्स वार करूंक कायदो आसा म्हणल्यार उडास आसूं न्ही खरेंच मान दायड करूंक उलो आसा हर एका शुक्रारांनी विशेष प्राजीत आमी चलोवया कित्याक बुधवारा तावन सिनचो बुधवार खरेंच आराम जाता शिवोडीपी संस्थेंत गरजेवंत आदार मेळटा तुमच्या घरांक एक कावार व्हरून प्राजीत काळार साखरवीस करून इल्लो आयवाज उरोवन गरजेवंतांक कुमोक तुमी दिसय ह्या खातीर तुमकां कावारां आमच्या ऑफिसान मेळटा आमच्या फिरगज घरांक उरल्या फिरगज तुमच्या फिरगजेन मेळटात ती व्हरून गुरकारांनी हर एक घरा पावीत करची रामाच्या आयतारा भितर तुमचें दान घालून ती आमकां पावीत करची फादर मुल्ला होमिओपॅथी कॉलेज हॉस्पिटल तांणी आज शिबीर चलिल्ल्या खातीर तांचोय उपकार बावडटा ह्या हप्त्यांत शुक्रारा ह्या हप्त्यांत हांगासर हर एका दिसा सिंहच्या बुधवारा तावन ह्यो सोनवार म्हणसर बुधवार ब्रेस्तार शुक्रार सोनवार 4 दीस माधोर होम रिट्रीट हावस थंय तावन रेतीर चलता हर एका दिसा सांजे 4 तावन 8 वरां म्हणसर ती रेतीर आसतली उडासतोरा एकामेकाक कळया हर एका शुक्राराच्या हांगा सांजेर हांगासर 4:30 वरां आराधन आसता आनी मागीर हांगासर मीस आसता उडास आसूं दी खरेंच मात शुक्रार सांजे 4:30 वरां आराधन 5 वरां खुर्साची वाट उपरांत मीस सोनवारा सांजेर 4:15 वरार मीस उपरांत वेळांगणी मायाचें नोवेन आसतलें येवच्या आयतारा सकाळीं 7:30 वरां खुर्सा वाट 8 वरार मीस उपरांत दोतोरनीचो दीस आचारान जॉयशी आनी विनल आमची फिरगज घरांत बापूय सोत्या माळयेर तांचो सकयल पडलो आवयक कॅन्सर दुयेक हार्ट ऑपरेशन हे चिकित्से खातीर कुमोक विचारन एक फायाज माडुरान एक विशेष तरान स्कॅनर तयार केला तें आज ह्या फाल्यां सांजेर आमी घालतले हांव दायक तुमच्या इश्टा मंत्रांक तें पास करा तें कुमोक इल्ली 10 रुपये 10-20 रुपये गेल्यार ती घडयेन एका दिसा भितर ती कुमोक गोट्टू जाता उडास तोरा आमच्या फिरकेचेंत नवीं घरां बांदची मांडावळ जाल्ली हे दोज नवीं 8 घरां जाल्यात आनी 6 घरांची दुरस्ती जावंक जाल्या आनी 3 नवीं घरां जाती आसात आनी 11 नवीं घरां 6 घरांची दुरस्ती आमचे फिरकेचेंत 7 जाल्या शिवोडीपी संस्थेंतावन आनी मायकल डिसोजा दुबाय हाच्या विशेष दानातावन सोडलेटी ऑफ इमॅक्युलेट कन्सेप्शन तांच्या आदारातावन आमच्या फिरकेचेंच्या वाड्यांतावन फिरगेज सभा कॅथोलीक सभा SVP आनी इतर संघटनांतावन ICMI ओट्टू करून दिल्यात कुमोक एकठांय करून दिले ही घरां आमी जाते आसात तांकां सगळ्यांक आमी विशेष तरान आज देव बरें करूं म्हणटा हांगासर आज ओडलो तुमी कोणाची एक भांगाराची चेन भायर पडल्या उडासान व्हरा नाजाल्यार ती आमकांच उरता बल्सान घाली हांवें उडासान व्हरना जाल्यार देखून दयाकन उडास दवरा आज आमकां वाती दिल्ले घुसपट जाली आमी वाती ऑर्डर केल्ल्यो 4 गुणयो बरो वाती तातूंत 2 गुणयो आमकां पेटोवच्यो वाती हाडल्यात आमकां मांडाच्यो वाती येवनात देखून इल्ली घुसपट जाली देखून बेजार करनाकात तुमकां मुखल्या दिसांनी येवन व्हरयेत पूण थोड्यांक दुसरी कितें आतां वात आमी दिता हे दुसरे रितीर सहकार दिया मुखल्या दिसांनी आमी दितले देखून आमचें कितें सूख न्ही कितें आमकां सडन तशें जालें आमकां तें तशें बील करून पुरो धाडल्या पूण पळयत आसतना वाती दुसऱ्यो आसा देखून सुदारशया हांगासर आतां स्पॉन्सरांक एक आमी गौरव दिवंक आसा व्हडल्या स्पॉन्सरां मात वेळ करना
आमकां हांगासर मुरये मायक हे कापाड दिवचे म्हणून मुस्तुतांनी आमकां पयशे दिल्ले आसा तांची नांवां बरोबर वाचून आमकां आयकलें हांवें तांणी 2,000 लेखार अशें बरें कुमक केल्या थोड्यांनी कापाड ताण दिला देखून ते विशेश आयचें सायबी न्हेसयलें कापाड हांगासर आमच्या ऑझी आनी आयरीन आनी दिल्लें नाका देव बरें करूं आमच्या सहाय्यक विगारांनी यो वाती आता वांटीचेर विनंती करता मागीर आर्च स्पॉन्सरांक मान करतले वरेणुकर डिसोजा पाले ताडी थॉमस डिसोजा पावोर संतोष वरेणुकर शेडिकुट्टी आयरीन डिसोजा पाजुवा क्रिस्टीन डिसोजा उद्दानबेट्टु राजे डिसोजा उद्दानबेट्टु शांति डिसोजा बेरिंजा सुलूइस डिसोजा नडिबैल प्रवीण दिव्यादी ज्योति डिसोजा बरकಳ रॉबर्ट डिसोजा ಈರೋಡಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಡಿಸೋಜಾ ದೈಗೋಳಿ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮೊಂತೆರೋ आणि कुटाम मुंबई अनिशा कुटिनो जंकಳ लूसिफराओ कर्नागाजे रोशन वेगस कोडलमगारू वीणा डिसोजा सुगडा मजाल अरुण दीपक डिसोजा सिपाईमुळे अशोक लविटा डिसोजा पैयत नडीबाईल मेलिशा डिसोजा सिपाईमुळे अरुण नेल्सन स्वाती सिक्वेरा आग्रा सुजाना ಈರೋಡಿ अनिता टेलिसन कुटाम बोळा फेलिक्स लोबो बजलकरिया विवेक डिसोजा निर्मार्ग एंडसन कुटिना काळीमंजा थॉमस डिसोजा काळीयूರು अल्फोन्स डिसोजा कुटाम बांदोडी सुरेश दीप्ति डिसोजा पालंगेरी जेराल्ड मोंतेरो कलकार निकिता डिसोजा पानीर ज्योति मोंतेरो बजलकरिया मार्सेलिन डिसोजा लेरुशिया सल्डाना वंजूर निश्मिता डिसोजा नडीबैल संदीप रोशन कास्टा कोडलमगारू ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಧರ್ಮನಗರ ವಿಲ್ಮಾ ವೇಗಸ್ ದೌಡುಗೋಡಿ ಹಡ್ಸನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬಲಿಪಾಗುರಿ ಮೆಲಿಶಾ ಡಿಸೋಜಾ ಸಿಪಾಯಿಮೂಲೆ ಸುನೀತಾ ಡಿಸೋಜಾ ಧರ್ಮನಗರ ಏರನ್ ಮೊಂತೇರೋ ಪಾಡ ಆಂಟನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬಟ್ಟಕಳ ಸ್ಟೀವನ್ ಪಿರೇರಾ ನಲ್ಲೆಂಗಿ ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ ಉದ್ದಾನಬೆಟ್ಟು ವಿನೋದ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮಯ್ಯ ಪದಾವ್ ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಡಿಸೋಜಾ ಮಿಯಾ ಪದಾವ್ ಅಶ್ವಿತಾ ಡಿಸೋಜಾ ಸಲೆತ್ತೂರು ಆಲ್ವಿ ಡಿಸೋಜಾ ಸಲೆತ್ತೂರು ಪ್ರಸನ್ನ ರೀಮಾ ವೇಗಸ್ ಬೋಳ ಮಗ್ದಲಿನಿ ಡಿಸೋಜಾ ಬೀಳೂರು अपोलिन बॅप्टी डिसोजा कुटाम पावूर संदिया नेश्विन डिसोजा बोरकळा दिव्या कुटीना वलेन्सिया जॉय पवित्र डिसोजा कोणाचे सचिन डिसोजा बोळा जॉयलिन स्वारिस मंजेश्वरा आयरीन मोंतेरो कुटाम कलकार सीमा मोंतेरो कारुमगारू रितीश डिसोजा कोडलमगारू अरविंद नील डिसोजा पानीर तसेच फ्रांसिस अनिता डिसोजा नेयमगारू आयरीन कुटीना कुटाम मुराताणे जॉन्सन डी मोंतेरो वसमाणे मेबल डिसोजा कळियूर रॉय डॉमिनिक मोंतेरो मंजेश्वर अरुण राज डिसोजा पानीर मेल्विन फेरावो पावूर अनिशा मोंतेरो धर्मनगर प्रकाश डिसोजा ओटेपड़पु अल्विन डिसोजा कळियूर प्रीति विजय मोंतेरो केदुंबाड़ी मिलियन लोबो मुड़िपु बाजिल राजेंद्र डिसोजा कुटा मनेला अली डिसोजा केदुंबाड़ी हेरल्ड मोंतेरो कानदकट्टा अंजेलिन डिसोजा केदुंबाड़ी मार्सेलिन डिसोजा जेराल्ड मोंतेरो आर्विल रेशमान कुटाम पावूरू तसेच हेराल्ड मोंतेरो कानदकट्टा रोशन वेगस कोडलमगारू प्रकाश डिसोजा ओटेपाटपू इना डिसोजा कुटाम मुडीमार तुमकां देव बरें करूं उरल्यार मागीर येवन वर येत हांगासर मुख्य जावन आतां आमी वणटेल्यां 10,000 वरनी चड कुमो केल्ल्यांक आमी हांगासर आमच्या आर्च बिस्पान दया करून तांकां जेवच्या पयत काजे पायनेल दिवन मान करतले दया करून ह्या पयले कुडीत आनी मुखार आर्च बिस्पान दया करून सहकार्य दिवचे म्हणून विनंती करता आपले कुडले मुखार या
दायका नाव आपले कुठले येयात मॅक्सिमतूर आणि कुटामता चिरेपदा 10,000 विक्टर मोतियारा उद्यान बिट्टू 10,000 ಆರ್ಸನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬಲಿಪಗುರಿ 10,000 ರಿತೇಶ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕಳಿಮಜ್ಜ 35,000 ರೋಣಿ ಪಾಡ ರಾಯನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ 50,000 ರೋಸಾರಿಯೋ ಡಿಸೋಜಾ ಪಾವೂರು 10,000 ಪ್ರಶಾಂತ್ ಡಿಸೋಜಾ ದೈಗೋಳಿ 10,000 ಲೂಸಿ ಫೆರಾವೋ ಪೆರ್ನಗಜೆ 20,000 ಆಕಾಶನ್ ಅನಿಶಾ ಮೊಂತೇರೋ ಧರ್ಮನಗರ 10,000 ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಫೆಲ್ಸಿ ಡಿಸೋಜಾ ಕೊಡ್ಲಮೊಗಾರು 15,000 ಸುನೀಲ್ ಮರಿಟಾ ಡಿಸೋಜಾ ನಲ್ಲಿಂಗಿ 10,000 ಅನಿಲ್ ಜೈನ್ ಡಿಸೋಜಾ ನಲ್ಲಿಂಗಿ 10,000 ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಜಾ लक्षबीडू 10,000 अशोक आणि सुषमा पालंगेरी 10,000 लविना स्टीवन डिसोजा इरोडी 10,000 प्रशांत टेल्लिस आणि कुटाम इरोडी बोरकळा 10,000 फिलिप सुनील डिसोजा रॉयल डिस्ट्रीब्युटर्स ताची उद हाकताना आमकां दान दिला क्लिटस रिलीव विजय खाणे हांगासर आयच्या हायलायट्स प्रेझेंट केल्यात डिवायन महिमा केटरर्स विटला तांणी ताची काउंटरान दान दिल्यान टॉयसन रोड्रिगस ताणें आज प्लेस्टी दान दिल्यात डेल्सन मिडिया डेरिक मंजेश्वर आणि सगळे आज लाईव्ह करून धर्मार कुमक केल्या गॉडविन अँड रॉयल लोबो एंजल प्रो साऊंड्स अँड लायटिंग तांणी हांगासर सगळी मंडळ गेल्या विजय BJV शामियाना मुडिपो हाजी सगळी मंडळ हांगासर आज भायर सगळे माटो आणि उरली पुरा आयदनां मंडळ एरियेक कदेलांदर एरिये ताची पुण्यात तरी ताणें आमकां वर्सा कुमक करता प्रज्वल मैंगलोर LED स्क्रीन सेंट लॉरेन्स ब्रास बँड विजयडका फादर मुल्ला होमिओपॅथी मेडिकल कॅम्पाक कुमक केल्यात आनी रवी प्रशांत वर्काडी तशें एल्सन डिसोजा निकिताला हांकां सर्वांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आज आर्चबिशपाक देव बरें करूं म्हणटा आमी आज सांजे संस्कृतीक कार्य आसा 6:30 वरां आराम जाता कातोली सभेचें मुखेलपणान चलता आनी हांगासर वायरल वैशाली म्हणलो एक नाटक ही प्रदर्शन जाता तुळू नाटक बरें आशेमय नाटक ताका येवयात हांगासर आमी निमाणी पिडेस्तां मागणें म्हणचें आसा ताचे उपरांत जेवणाचेर मागणें म्हण केलें हांव आतां आर्चबिशप दायकर हें पिडेस्तां मागणें आर्चबिशपाच्या विशेष मजतीन विगारान मागणें सुलोवचें उबे रावया सोम्याच्या नांवी आमचो आधार सोम्या दायेन आयक आमचे मागणें सुरेस्पोर तुमचें सोबें आसो प्रार्थुया येसुमिया कुडीचे पिढे कश्ट साकरा साकरीचे दिश्ट घाल आनी तुवें रचले आत्म्याक चौकासाय दी अशें कश्टावरी तांची साल तांणी बदलून बेगीच तांकां तुवें येद आनी भलायकी मेळोवन दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं काकुलदारा सोम्या बावर तेजे बुजवंदारा तुजे मीत पयनातले दायळे लागीं आमी मागता दयेन भेट कर म्हण ह्या तुवें साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमोच्या मांयची तांची तूं बिरमत पावया सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तूं ही गरजेन त्या तुका अर्गां दिवन दीत जोजी येता राज करताय ससनाच्या ससनाक स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे आसो तुमकां तो तुमकां राखो तुमचे भितर आसो तुमकां सांबाळू तुमच्या मुखल्यान आसो तुमकां वाट दाखोव तुमच्या फाटल्यान आसो तुमची जतन करूं तुमचे वयर तो आसो तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक आनी सर पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांच तुमचे सवे आसो आमेन आमेन जेवणाचेर एक आशिर्वाद सर्गीच्या बोमगाळा बापा हांगासर तयार केल्ल्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल हें जेवण समेस्तां रुचीक आनी भलायकेक आनी तांकां गटायक तें बरेंपण जावं आनी जेवल्ल्या हर एका भक्तिकांक तुजें आशिर्वाद मेळो
ह्या खातीर सहकार दिल्या कुमक केल्या दान दिल्या सर्वांचे तुवें आशिर्वाद घाल हे आमी मागता तुज्या पुता क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात हांगासर निमाणे आतां आच विस्पा सांगाता ह्या जाकांचे फोटो काडटले आनी निमाणे कांतार आतां जातले Come for a photograph in front. हांगासर आमच्या पिरगेचे एका घराची दुर्बळाच्या घराची सांख्ये दितना 6वी आर्चबिस्प दिता आमच्या एकल्या माडार पडोवन पेंकडान बोळना जाल्यार तो आज आयला हांगासर तो ही 6वी व्हरोंक घेता फ्रांसीस दयाकर मुखारी खंय आसाय फ्रांसीस मुखार येतलो ताका आर्चबिस्प ताच्या कुटुंबाक ही 6वी दिता
All the best. All the best. Keyboard. All the best. Keyboard. All the best. कितला वेळ जाऊना आता 1 और 5 मिनिटं जाऊन राहिली मात्र ಸಾಕಾರ ನಿಲ್ಚೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾತೆಯ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ, ಈಗ ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪನೆಯ ಸಮಯ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 6 ಊಟದ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಊಟ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಊಟವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. तसेच लोकांच्या तुमका हंगसरी गतीच्या उजव्याकडे एक उत्पन्नाची व्यवस्था साखळी शुल्काची आणि तुम्ही जोडी वाटली त्यांचे लोक उजव्या कृषी उत्पन्नाची व्यवस्था सा Sai bini
तमिळनाडूच्या शहरांत दर्या कुशीन एका हळ्ळेंत दिश्टीक पोडली सर्गी राणी आंकवार सायबीणे वेलंकणीच्या गांवांत मिनीन जेजू घेवन हातांत दर्शन दिलें आमच्या सर्गीच्या आवयने तमिळनाडूच्या शहरांत दर्या कुशीन एका हळ्ळेंत दिश्टीक पोडली सर्गी राणी आंकवार सायबीणे वेलंकणीच्या गांवांत मिनीन जेजू घेवन हातांत दर्शन दिलें आमच्या सर्गीच्या आवयने वेलंकणी माता भलायकेची माता संसाराच्या लोकांच्यो गरजो सुदर्शिता भलायकी नातलेल्या भलायकी पाठी दिता लाखो लाखांनी लोक जमता तिच्या चरणाक सर पडता वेलंकणी माता भलायकेची माता संसाराच्या लोकांच्यो गरजो सुदर्शिता भलायकी नातलेल्या भलायकी पाठी दिता लाखो लाखांनी लोक जमता तिच्या चरणाक सर पडता हुस्कोतिका संसाराचो आसोडना तिच्या भक्तांचो देवाची आवय तरी पूण ती कितली मोवाळी करोड करोड लोकांचो बरवोसो ती सर्गीचो पातयेल्ल्या भक्तांतय ती सदां दयाळी हुस्कोतिका संसाराचो हात सोडना तिच्या भक्तांचो देवाची आवय तरी पूण ती कितली मोवाळी करोड करोड लोकांचो बरवोसो ती सर्गीचो पातयेल्ल्या भक्तांतय ती सदां दयाळी वेलंकणी माता भलायकेची माता संसाराच्या लोकांच्यो गरजो सुदर्शिता भलायकी नातलेल्या भलायकी पाठी दिता लाखो लाखांनी लोक जमता तिच्या चरणाक सर पडता वेलंकणी माता भलायकेची माता संसाराच्या लोकांच्यो ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರ ತಿರುಹೃದಯದ ದೇವಾಲಯ ಹೊರತಾಗಿ ವೆಲಂಕಣಿ ಮಾತೆಯ 35ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಲುವಾಗಿ ಕಥೋಲಿಕ ಸಭಾ ಹೊರತಾಗಿ ಘಟಕ ಸಾದರಪಡಿಸುವ ಇಂದು ಸಂಜೆ 6:30ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ವಾಸಗಳು ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ರೆಮೋನಾ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕುಮಾರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ 1ನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಕುಮಾರ್ ಬೋರ್ಕಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೊರಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀನಾ ಟೆಲ್ಲಿಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಡಿಸೋಜ ಸಂಚಾಲಕರು 21 ಆಯೋಗ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೋಲಿಕ ಸಭಾ ಹೊರಕಾಡಿ ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. White week now I'm cheating.
राणी तुझी मोजोती बोली आमची तुका कोरुणी दागून सोडगीची देणी दागून सोडगीची Belancani saibini Ais tuja payasuri Viswasana yawami Ai ai kamchi magni Belancani saibini Ais tuja payasuri Viswasana yawami Ai ai kamchi magni तमिळनाडूच्या शहरांत दर्या कुशीन एका हळ्ळेंत दिश्टीक पोडली सर्गी राणी आंकवार सायबीण वेलंकणीच्या गांवांत मिनीन जेजू घेवन हातांत दर्शन दिलें आमच्या सर्गीच्या आवयन तमिळनाडूच्या शहरांत दर्या कुशीन एका हळ्ळेंत दिश्टीक पोडली सर्गी राणी आंकवार सायबीण वेलंकणीच्या गांवांत मिनीन जेजू घेवन हातांत दर्शन दिलें आमच्या सर्गीच्या आवयन वेलंकणी माता भलायकेची माता संसाराच्या लोकांच्यो गरजो सुदर्शिता भलायकी नातलेल्या भलायकी पाठी दिता लाखो लाखांनी लोक जमता तिच्या चरणाक सर पडता वेलंकणी माता भलायकेची माता संसाराच्या लोकांच्यो गरजो सुदर्शिता भलायकी नातलेल्या भलायकी पाठी दिता लाखो लाखांनी लोक जमता तिच्या चरणाक सर पडता हुस्को तिका संसाराचो हासोना तिच्या भक्तांचो देवाची आवय तरी पूण ती कितली मोवाळी करोड करोड लोकांचो बरवोसो ती सर्गीचो पातयेल्ल्या भक्तांत ती सदां दयाळी हुस्को तिका संसाराचो हात सोडना तिच्या भक्तांचो देवाची आवय तरी पूण ती कितली मोवाळी करोड करोड लोकांचो बरवोसो ती सर्गीचो पातयेल्ल्या भक्तांत ती
भलायकी नाकांच्यो गरजो सुदर्शिता भलायकी नासलेल्या भलायकी पाठी दिता लाखो लाखांनी लोक जमता तिच्या चरणाक सर पडता लाखो लाखांनी लोक जमता तिच्या चरणाक सर पडता लाखो लाखांनी लोक जमता तिच्या लाखो लाखांनी लोक जमता तिच्या चरणाक सर